फुडारी आमचे आयकून घेना म्हण आमी काँग्रेस पक्षांतल्यान राजिनामो दितात. केंद्रीय फुडारी फक्त पर्यटक कशे येता आनी वता आनी हांगासरल्या थळाव्या फुडाऱ्यांक आमच्या खातीर वेळ ना. खंयच्याच पक्षा कडेन जुळनासतना म्हजो सामाजीक वावर चालू दवरतलो म्हण आदलो काँग्रेस अल्पसंख्याक गटाचो अध्यक्ष नजीर खान उलयला. RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. काल सोशल मिडियाचे एक आमची कमिटी डिजॉल्व जाला, मायनॉरिटी कमिटी डिजॉल्व जाला. ते डिजॉल्व कितें जाला की हांवें तांकां फोर्स केले की बाबा यू हॅव टू डिजॉल्व ऑर यू हॅव टू लिसन टू आवर मायनॉरिटी डिपार्टमेंट. सो हेजे बद्दल हांव तुमकां वेलकम करता, तुमी म्हाजे कॉलाचेर आयला. आनी मेन पॉयंट ऑफ द कॉन्फरन्स इज फॉर डिझोल्युशन ऑफ मायनॉरिटी डिपार्टमेंट. आयज GPCCन ते काल व्हायरल केला. सो तेंच्यांनी करूं ना, हांवें स्वताक तांकां सांगलेलें की बाबा तुम्ही डिजॉल्व करा, अदरवायज आय एम गोइंग टू रिजाइन इन द मास ऑफ मायनॉरिटी चेअरमॅन अलॉंग विथ द स्टेट कमिटी अलॉंग विथ द ब्लॉक प्रेसिडेंट. सो ऑन दॅट बेसीस तेंच्यांनी म्हाका रिजन विचारले. हांवें ते रिजन तांकां भरपूर टायम दिलो, खूब टायम दिले, फ्रॉम GPCC लिडर टू द AICC लिडर्स. सो तेंच्यांनी कांयच करूं ना, फक्त ओवरलूक करपाक लागले. सो मेन थिंग रिजन डिजॉल्व करपाचें कारण आसा की आमी खूब फाटी पयले की GPCCन कांयच सारकें चलना. देर इज नॉट अ प्रॉपर लिडर. कोणाक लिडर आनी कोणाक एप्रोच करपाचें आमकां कांयच खबर नासलें. आयज आमी मायनॉरिटी वेन आय वॉज अपॉयंटेड एज चेअरमॅन, आमी विदीन 3 months वी वॉज फॉर द एंटायर गोवा, एवरी नुकट ऑफ गोवा आमी पावले. आमी ब्लॉक प्रेसिडेंट केले, स्टेट कमिटी केले, मेंबर्स केले. वी वर्क फॉर द MLAs ऑल्सो. Right from day and night, we were so busy. All appreciated our work. Even the AICC leader amka appreciate kele that minority department this time have done fantastic work. They appreciated and then sangle minority ne asle work kenas karu. Once we take this issue, we become an anti-Hindu. See that sentence. We become an anti. In what way? Muslimak kides जाता तेंचे एगेन्स्ट जाता. सो मुस्लिमान केन्ना रेस करपाक जायना इशू, ऑर यू पीपल एज अ लिडर तुमी केन्ना हेजे कंडेम करचे ना. नो, यू पीपल हॅव टू ट्राय टू अंडरस्टँड अस. अरे कितें. आनी तेजे म्हाजे वांगडा आमचो GPCCचो सेक्रेटरी बी आसलो वेन वी हॅड अ इशू इन द फॉर्च्यून हॉटेल इन पॅन्जी. सो गुंडूराव आसलो, वायस प्रेसिडेंट मिस्टर MK शेख आसलो, न्यूली इलेक्टेड GPCC प्रेसिडेंट अमित पाटकर आसलो, आनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोथ नॉर्थ एंड साउथ आसले, आनी वायस प्रेसिडेंट शंकर बामणकर बी आसलो. तेन्ना आमचो इश्यू तेंच्यांनी काबार केले. काँग्रेसीन कोण खरें उलयता, कोण एगेन्स्ट उलयता तांकां नाका. तांकां कोण तेंचे म्युजिकाचेर डान्स करपाक जाय. आयज GPCC देर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन. कोणाक कंप्लेंट करपाचें, कोणाक कितें करपाचें एडमिनिस्ट्रेशन ना. जस्ट बिकॉज आय हॅव कोटेड ऑन द न्यूज. आनी वेन आवर MP मिस्टर सार्दिनो तेन एक रिलीज केलें इलेक्शना टायमार, इफ गिरीश रिमेन्स द स्टेट प्रेसिडेंट इट वील बी एंड ऑफ द काँग्रेस इन गोवा. सो हेजेर तेंच्यांनी डिसिप्लिनरी एक्शन कित्याक घेवना सार्दिनाचेर. वाय द शो कोज नॉट इश्यू टू द सार्दीन? बिकॉज तेंचे कडेन गट्स ना. ते आज बी म्हणटा सिनियर. अरे सिनियरान काँग्रेसीक बुडयला. आनी आमी Day 1 सांगताले की बाबा वी वॉन्ट अ यंग जेनेटीक लिडर्स. सो अजून पण ते ओल्ड घेवन आयज